आमकां आज जॉइन जातात ह्या शोचेर सगळ्यांत पयलीं स्टेट एपिडेमियोलॉजिस्ट डॉक्टर उत्कर्श बेतोडकर. उत्कर्श, वेलकम. सगळ्यांत पयली गजाल हांव एक बेजीक क्वेश्चना वयल्यान सुरवात करतां की आतांचे जर नंबर पळयले जाल्यार तुमचो असेसमेंट कितें? कर्फ्यू किंवा रिस्ट्रिक्शन ऑन मुवमेंटाक लागून हे नंबर्स कमी जाल्यात, ऑर यू बिलीव दॅट वी हॅव क्रॉस दी पीक, वी आर टेपरिंग डावन and second wave somehow is going away? Yeah, Acharya. Good evening. Everybody knows about status of COVID, but still I would like to again say that we have crossed almost 1,59,000 cases till yesterday. Today's reports are still yet to come. Media bulletin is yet to come, and we have crossed 2,840 deaths altogether. This is taking first wave as well as second wave in taking together. Now, if we see first wave, if we consider till end of February 2021, because our second wave started from March onwards. Till February end, we had 54,986 cases, positive cases for COVID-19, and we had 795 deaths. In second wave, till yesterday, we have got almost more than 1 lakh cases and more than 2,000 deaths. So this data everybody knows. Now second wave we started in March, picked in May, and जितले fast ती वयर गेल्या पळय तितलेच fast ती सकल येयले. So as of yesterday, काल आमकां 418 न्यू केसेस मेळ्ळे. एक टायमार याद जर आसा तुका इवन आमकां 4,000 केसेस मेळिल्ले दिसाक. थंयच्यान आमी आतां 400च्या नंबराचेर पावले. There are various ways to look at it. Even at that time when we were getting 3,000, 4,000 cases, then आमची positivity rate आशिल्ली ती 51-52% पर्यंत गेली. आणि आता आमची positivity rate खंय तरी 15 पर्यंत येवपाक लागली. So definitely आमचे number of cases कमी झाल्या. The infectivity is gone down, and the restriction जे आमचे society किंवा जे public fight सध्या it is showing up results. And definitely we have to continue this so that we go down much lower than this. If I remember last time jenna amche first wave sakal yelli samki, the number of cases per day had gone down even to around 30 numbers per day. So possibly we'll have to wait for this numbers to go down below 100 or 80 numbers, and then we will be able to say that we are in a much better position. दोतोर, एक गजाल मुद्दम विचारची दिसता ती करेक्ट की दिसाक 4,000 केसी पळयले आमी. सो आज 400 कमी दिसतात. आणि एक काळ असो आशिल्लो की 4 केसी सुद्दां पळयतकीर आमी आंग काडटाले. पॉझिटिव्हिटी रेट 51% वेल्यान खंय तरी 15%चेर पावला. दोन प्रश्न. पयली गजाल, 51% सारखे फिगर विच इज हायेस्ट इन द वर्ल्ड टील नाव, कित्याक पावले आमी अशें दिसता तुमकां की इतली इन्फेक्टिविटी आशिल्ली, सिम्टोमॅटीक जावं असिम्टोमॅटीक जावं, वेन द टेस्टिंग वॉज गोईंग ऑन, एंड अ व्हेरी हाय नंबर ऑफ टेस्टिंग वॉज गोईंग ऑन. सो कित्या खातीर आमी 51%चेर पावले दिसतात, एज हाय एज दॅट? There are various reasons, Acharya. One of the major reason is, if you remember, we have always been talking about. आम्ही म्हणटा सदांच ही स्ट्रेन म्युटेट जावन दुसरी खंयची तरी स्ट्रेन येयल्या इन सेकंड वेव. आणि आम्ही सदांच उलयला की महाराष्ट्र अशी नाशिल्ले, कित्याक थोडेशे आमकां सॅम्पल्स टेस्ट करून आयिल्ले आमचे जिनोमिक सिक्वेन्सिंग, ताजेर आमकां महाराष्ट्र स्ट्रेन चड मेळिल्लो, द डबल म्युटेशन किंवा सिंगल म्युटेशन महाराष्ट्र स्ट्रेन. आणि ही जी नेवी स्ट्रेन आशिल्ली ती आमची लास्ट वेवान नाशिल्ली, आणि सो कोणाकूच त्याचं इन्फेक्शन लागू जावं नाशिल्लें. ताच्या खातीर जेन्ना ही न्यू वेव आयली आनी ताची ती न्यू म्युटेशनाची वेव आयली, तेन्ना कोणाकूच त्याची इम्युनिटी नाशिल्ली हांगा. And it is believed and it is proved that Maharashtra strain is having much higher infectivity than the previous strain. That was one of the major reason. And second reason was the various functions, because we have seen even some marriage functions where cases have gone from one person to many others. So if you remember in March, April, there were a lot of functions which have happened. Okay, and probably from these functions it has spread too. एक गजाल,
15% जेन्ना आतां म्हणटात तेच म्हळ्यार की आमकां 15% कमी दिसता कारण आमी 51% पयले म्हणून. अदरवायज 15% इज अ कायंड ऑफ अ व्हेरी वरींग फिगर. डज दॅट वरी यू की इन स्पायट ऑफ दीस वेव कमिंग डावन आमी अजून मेरेन 15% आसात, ही चिंतेची गजाल? चिंतेची गजाल आसा आचार्य, पण इक्वली ट्रू आसा की आमी जर फाटले जर एक 15 दिसाचे नंबर्स पळयले जाल्यार इट इज एब्रप्टली कमिंग डावन. बरेच नंबर्स आता कमी डावन. एव्हरी वीकली आम्ही जर चेक केले जाल्यार नंबर ऑफ केसेस आर डेफिनेटली कमिंग डावन अँड इट इज अ गुड साइन. इट इज डेफिनेटली अ गुड साइन. Now, what is worrisome here is not a number, that 400 or 15%. My biggest worry is the death. Yeah. Even our positivity is going down, our absolute numbers are going down. आमची रिकव्हरी रेट वाढपाक लागल्या, रिकवर्ड पेशंटाचो नंबर वाढपाक लागला, पूण आमचो जो डेथ नंबर आसा पयली ताची जर आमी पर्सेंटेज पयली जाल्यार वी आर ऑन ऑलमोस्ट ओवरऑल 1.77% डेथ रेट. आणि आम्ही डेलीची डेथ रेट पळयत जाल्यार समवेअर अराउंड 3% आसा अजूनय. सो वॉट आय फील इज दिस शूड कट डावन. अजूनही जसे आमचे इव्हन डॉक्टर बांदेकर डीन गोवा मेडिकल कॉलेज म्हणटालो सदांच की तुम्ही जे पेशंट आसा सिरियस जावन ते आमच्याकडे बेगीन येया, जाणे करून वी विल गिव्ह यू मॅनेज यू मच बेटर अँड पीपल विल नॉट रीच इन अ क्रिटिकल स्टेज. आय विल स्टील से दिस अँड पॉसिबली नंबर जेन्ना आमचे डाऊन जाता पळय न्हू तेन्ना आमची मेंटलिटी मातशी चेंज जाता. टेस्ट फाल्यां करुया रे, परवां करुया रे, अशी गजाल जावपाक जायना. जाता तितले बेगीन टेस्ट करा, जाता तितले बेगीन आमच्या सिस्टमाक कळोनी की बाबा तो पॉझिटिव्ह आसा काय नेगेटिव्ह आसा. जाता तितले बेगीन आमच्या सिस्टमा कडेन यो की तुका त्रास जाता, तुका जोर येता कंटिन्युअस, तुका खरस मारता, जाता तितले बेगीन आमचे कडेन यो जेणे करून वी विल बी एबल टू ट्रीट यू बेटर. दोतोर एक गजाल मुद्दम हे विचारची दिसता ती म्हळ्यार तुमी हो जो सांगलो आंकडो सांगलो आनी डेथ डेफिनेटली द नंबर इज वरींग. कित्या खातीर? ओन्ली बिकॉज ऑफ लेट एडमिशन काय दीस व्हायरस ऑल्सो हॅज बिहेव्ड व्हेरी डिफरंटली दॅन द फर्स्ट वेव? Again, same. Virus definitely has behaved differently. Like last time सुद्धा आम्ही आमचा peak पहिला, but then peak was never like this. The bad patients were never like this. And virus definitely is playing a role. But then आम्ही last time आचार्य पहिले की आमचे number ज्यांना of positive cases देवले आणि the death took little more time to decrease. Around 2 to 3 weeks more after our absolute number decreased. So even same thing will happen now, and possibly by end of this month we should be able to come down to less than single digit, something within 5, 3 or death, something like that. एक की कर्फ्यू किंवा रिस्ट्रिक्शन ऑन मुवमेंट ह्या गजालीचो हे नंबर्स कमी जावपा भितर कितलो वांटो आसा? ऑर यू फील दॅट जरी आमी रिस्ट्रिक्शन्स चड सदळ दवरिल्ली नॅचरली दीस वेव वूड हॅव कम डावन? तुम्ही कशें पळयता ह्या गजाली कडेन? Natural cycle आचार्य definitely असता, but then if curfew was or restrictions were not put at that time, आमकां वयलो आमचो पीक खंय पर्यंत वयतलो आशिल्लो तो पळय तेजी आमकां अंदाज ना. That could have gone even much higher. आमकां चडांत चड 4,000 केसेस मेळिल्ले पळय, it could have gone even 6,000-7,000 per day. You never know. But then definitely curfew घातला तेन्नाच्यान number of cases have decreased and it is but natural. आमचो जो कॉन्टॅक्ट विथ अदर पीपल हॅव डिक्रीज विथ दिस कर्फ्यू. येस. एक गजाल आसा दोतोर की ती म्हळ्यार लोकांनी हॉस्पिटलांनी वचप. आतां काल आमचे स्टुडियोकूय दोतोर आशिल्ले. एवरीबडी इज सेइंग दॅट पयल्या 5 ते 6 दिसां भितर यू टेक अ कॉल अँड गो टू हॉस्पिटल म्हणून. जी गजाल आमी पयली वेवा भितर म्हणटाले की पयलो वीक पळयात, सेकंड विका भितर तुमी येयात म्हणून. हो बदल तुमकां सगळ्यांत व्हडलो दाखयता. आनी मेडिकली सुद्दां इट्स नॉट समथींग दॅट एरर ऑर एनीथींग, बट ही गजाल कळपाक आमकां मातसो वेळ गेलो की फर्स्ट वेवा भितर आमी म्हणटाले पयली 4-5 दीस पळोवया आनी मागीर तुमी जर दिसता जाल्यार हॉस्पिटलां येयात. ह्या वेवा भितर अशें आहा की पयली 4-5 दिसां भितर येयात आनी मागीर रोखडेच डिस्चार्ज जावन वचात. ही गजालीची जाणीव जावपाक बिकॉज ऑफ द एनॉर्मिटी ऑफ इट आमकां थोडो वेळ गेलो? नो आचार्य, इवन इन द फर्स्ट वेव or even second wave or throughout this pandemic, we have always said that come as early as possible. Okay, even if somebody is having continuous fever, high grade fever for 3 days, please come to our system. Okay, we might not admit you if you are completely fine, but let's evaluate. Evaluate केलो म्हणटा की बाबा तुझ्या सिस्टमान कितें रॉंग जाला ते आमकां कळटलें. वेदर तुका एडमिशनाची गरज आसा
काय तुका मेडिसिन दिवन तुका होम आयसोलेशनूच आमी मॉनिटर करपाक शकतली. हम्म. पूण सिस्टमा कडेन येवपाची गरज आसा. खूबशे जाण जे घरा कडेन रावल्ले पयलीं 5 दीस, 7 दीस, 8 दीस सिम्पटम्स येवन सुद्धा this should not be repeated. Not now and not even in any other waves if at all anything is coming in future. अनेक दोतोर कोफुसांव म्हणटा ते हे वखदांचें की आयवरमॅक्टीन डॉक्सी दोतोर म्हणटात की वी आर प्रिस्क्रायबींग कांय जाणां खूब बरो फॉर एक्झाम्पल प्लाझ्मा थियरी ऑल्सो मेनी ऑफ अवर डॉक्टर्स से की कितलेशेच जाण प्लाझ्मा थियरी घेवन थेरपी घेवन बरे जावन गेले. सो अशी परिस्थिती भितर कितें लोकांनी विश्वास दवरप. आतां रेमडेसिविराच्या बाबतीकय हें येतात, आयवरमॅक्टिनाच्या बाबतीकय बातमी येतात. हाव इज स्टेट लुकिंग एट दीस की येस नाव इन अ पेंडेमीक प्रोटोकॉल्स आर इवॉल्विंग बट एक सर्टन स्टेबिलिटी जी जाय ती अजून मेरेन आयली ना अशें दिसता तुमकां इन टर्म्स ऑफ प्रोटोकॉल्स. प्रोटोकॉल्स न्ही दिस इज ग्लोबली जगभरान देर इज नॉट अ सिंगल मेडिसिन विच कॅन 100% से दॅट लायक दिस इज अगेन्स्ट कोविड-19 सारकें. आनी हे सगळ्या लोकांक खबर आसा. बट डेफिनेटली इट इज नॉट ट्रायल एंड एरर. वॉट इज हॅपनिंग रायट नाव इज डेफिनेटली युजफूल. आणि ताज्या खातीर आमचे इतलेशे पेशंट बरे जावन हॉस्पिटलान घरा गेले. इतलेशे पेशंट होम आयसोलेशन रावनूच खंयच्या थंय बरे जाले. माझे सुद्धा फॅमिली मेंबर्स किंवा क्लोज फॅमिली मेंबर्स तांच्यांनी सुद्धा डॉक्सिसायक्लीन आयवरमॅक्टीन जे आसा पळय न्ही आनी आमचो जो एंटायर कॉकटेल ऑफ मेडिसिन जो आसा पळय न्ही तो घेवन सगळे घरा कडेन रावन बरे जाल्ले आसा. नाव वॉट इज इम्पॉर्टंट इन दिस इज लायक देर शूड बी अ कनेक्शन विथ अ मेडिकल एक्सपर्ट which we do with a home isolation monitoring. So तो जर कनेक्शन आसा जाल्यार you should be able to connect to a medical person immediately जेन्ना तुका वर्सन जाता तुका सिम्पटम्स तुजे वाडटा कित्याक तुका काळजी दिसता बाबा हो सिम्पटम आपलो नॉर्मल न्ही हे रोखडेच एक मेडिकल पर्सनाक सांगपाक मेळपाक जाय. ते जर जालें न्ही जाल्यार वी कॅन टेक केअर ऑफ दॅट पर्सन इमिडिएटली. बट देन डेफिनेटली इट इज नॉट ट्रायल एंड एरर. All medicines in Goa, especially what we have started, what we have put in SOPs, protocol and GG medicines घातल्या पळय it is not taken by a decision by a single person. Correct. It is by a lot of our senior doctors sitting together and तांच्यांनी बाबा सगळी जाणकारी एकटेन करून सगळे वे कमी जास्त सगळे वे करून ते सगळे प्रोटोकॉलान घातिल्ले आसा. आणि हो प्रोटोकॉल फिक्स प्रोटोकॉल ना आचार्य. So probably time to come protocol will keep changing. But it will be always a point will be made that it is in benefit of a patient or a person who is in a home isolation of COVID-19. दोतोर मुद्दम हांव विचारता कित्याक क्लासीक केस मेनी डॉक्टर्स दॅट आय हॅव स्पोकन टू ते प्लाझ्मा थेरपीच्या बाबतीत ते सामके दे स्पीक व्हेरी हायली आणि आज म्हणटात की तुमी यूज करनाकात म्हणून. सो वॉट शूड अन ऑन ग्राउंड फिजिशियन डू की ताणें प्रोटोकॉल फॉलो करप काय मुखार जो मनीस कितें आसा आतां जें कितें बऱ्या पडटा तें पळोवप आनी आपल्या हातांत जें कितें शक्य आसा तें सगळें करप. तुमचो एडवायस कितें आसतलो? What I feel, Acharya, see, I am a person who looks after surveillance. Entire surveillance पळयतात आणि इवन आमी ग्लोबली कितें चल्लां पळय तेजी सगळी जाणकारी आमी एक्सप्लेन करतात डे टू डे. नाव वॉट विल बी माय पर्सनल व्यू एज अ डॉक्टर इज जितले डॉक्टर आमचे कोविड हॉस्पिटलांनी आसा मे बी अ GMC, मे बी अ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मे बी अ प्रायव्हेट हॉस्पिटल त्या सगळ्या डॉक्टरांनी इतले पेशंट पळयल्ले आसा लास्ट वेवान आनी ह्या वेवान. So they all have their own experiences. Okay, and our entire treatment, be it a COVID-19 or any other illness, completely based on our experience in past. Right. It is just not a trial and error, and it is all based on our experience. सो तुम्ही कितें म्हणटात जो ऑन ग्राउंड You have दोतोर to- आसा you त्या have to दोतोरान believe- स्वताच्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे ऑन ग्राउंड डिसिजन घेवची. Yes, definitely. And as a patient, when you are going to a doctor, it is a compliant sort of that yes, I believe in this doctor and you have to take that treatment. या जो एक गजाल बिफोर आय लेट यू गो की आतां जेन्ना तुमी ह्या नंबर्सां कडेन पळयतात स्टॅटिस्टिक्स पळयतात तुमकां कितें दिसता की आर वी इन एनी पोजिशन ऑफ ओपनिंग थिंग्स अप म्हळ्यार ओके टू अ सर्टन एक्सटेंट इकॉनॉमीक एक्टिविटी चालू आतां जावपाक सुरवात जाल्या बट ज्या स्केलीचेर आमी प्रोबेबली डिसेंबर किंवा जानेवारी किंवा फेब्रुवारी भितर आशिल्ले त्या स्केलाचेर वचपा सारकी आमची परिस्थिती आसा काय कितें आनी ना जाल्यार ही केन्ना मेरेन येवपाक शकता? But Acharya, what is there? Last wave and this wave is completely different.
last wave remained for a longer period, almost 4 months. And when it came down, it touched almost to around 30 numbers per day. Now this wave is gone much higher than that. So थंयच्यान ती सकल येवन कितले पर्यंत तेकतली आणि then from there it will plateau for some time. That exact number we really don't know as of now. But then it will be a more about a decision of entire committee, government, everybody. It will not be a just a suggestion or view from my side. It will be a decision of entire committee and lot of members together, where decision will not be taken just based on figures. Decision will be taken. Definitely, figures will be one of the major take, but the figures will be taken in consideration. Positivity rate, death rate, all these rates will be taken in consideration, as well as the financials and all those things will be put together, and the decision will be taken. दोतोर माय ओनली क्वेश्चन इज जशें आमी एक डिसेंबर जानेवारी किंवा फेब्रुवारीक आशिल्ले त्या लेवलाचेर वचपाची आमची सद्याक परिस्थिती आसा काय तुमकां दिसता की Definitely yes. तुम्ही Yes, तुम्ही and only what I ask from public is, let's, even if restrictions are relaxed tomorrow or any time, what we should do is whatever is unnecessary, whatever is non-emergency, we should avoid and continue that self restriction, that आपण मास्क घालतलो, हांव बाबा घरात येतगीर हात धुतलो सारको, किंवा the social distancing पाळटलो, हे जर आमी सगळ्यांनी पब्लिकांनी, मी or you, even we as a public, Absolutely. if we continue that, definitely it is possible. We will come down to the previous number of 30 or below, even below that. Yeah. And I'm very sure very soon even our death rate, the numbers will come to zero someday. दोतोर थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग. म्हाका दिसता खूब इम्पॉर्टंट लास्ट जो सजेशन आसा इज व्हेरी व्हेरी क्रुशल.